सो 10 म्हाका सकाळी आयज कॉल येयलो, एक अननोन नंबर वॉट्सॅप कॉल केलो एंड DP आहली एक PSI ऑफिसराची एंड तेणे म्हाका कॉल केलो आनी म्हाका फर्स्ट क्वेश्चन विचारलें, मॅडम तूं ब्रेंडा लोबो? हांवें म्हणलें वय. तुजे घोवाचें नांव विली लोबो? म्हणलें वय. आनी चेडवाचें नांव? म्हणलें वय. हे तेणे तिनूय डिटेल्स म्हाका करेक्टली विचारले आनी ताका आन्सर केलें आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो तुजो घोव खंय? हांवें म्हणलें ना तो आतां ना म्हणून म्हणलें तुजें चेडूं खंय? हांवें म्हणलें कॉलेजीक गेलां. कॉलेजीक गेला. तूं जाणाय म्हणलें तें कॉलेजीक गेलां? हांवें म्हणलें वय सकाळीं गेलां कॉलेजीक. ते कॉलेजीक पावला? हांवें म्हणलें वय. आपूण म्हणूंक लागलो नॉर्थ गोवाचो PSI इन्स्पेक्टर उदय म्हणून सांगलें. हांवें म्हणलें कितें जालें सर? हांव मातशें भियेलीं. आतां हो म्हाज्या चेडवाची एज आतां कॉलेजीक पावला पावना. हांवें ताका सांगलें कितें जालें सर? ना तुजें चेडूं म्हळ्यार एवरीथींग तें उलयलां तितलें हिंदीन उलयलां. म्हाका म्हणूंक लागलो तुजें चेडूं म्हणूंक लागलो कॉलेजीन ना. तुवें पळयलां ताका? तें म्हणूंक लागलें आमी अरेस्ट केला. सो हांव मातशें भियेल्लें. आनी कितें जालें अरेस्ट करून? ना तुजें चेडूं म्हणूंक लागलो तुजें चेडूं हांगा आहा नॉर्थ गोवा म्हणटा. एवरी टायम म्हाका म्हणूंक लागलो नॉर्थ गोवा हा तें आमचे कस्टडीन आहा. तर हांव भियेलें. आमी म्हाज्या चेडवाक जालें कितें म्हटलें. ना तें म्हणूंक लागलें कसलें स्कॅमान मेवलां आनी ताका दोगा तिगा जाणांनी मारलां. शी इज इंजर्ड म्हणूंक लागलो आनी ताका मारलां. सो हांव खूब अपसेट जालें. हांव भियेलें. खूब हें जालीं, नर्वस जालीं. हांव ताका विचारता तूं खंयच्या पुलीस स्टेशनासून उलयता? आपूण नॉर्थ गोवा म्हणटा, म्हजें नांव उदय म्हणटा आनी तूं आयक म्हणटा तुका म्हणटा ह्या तुजें चेडूं म्हणूंक लागलो हिंगा आहा आमच्या कस्टडीन आहा. सो तुका म्हणूंक लागलो आमी आतां फोन केला म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें मातशें म्हाका म्हणलें म्हाज्या चेडवा लेगीत उलोवंक दी. हांव मातशें हायपर जाली, नर्वस जाली. हांवें म्हाका चेडवा लेगीत उलोवंक दी. तुका उलोवंक जाय म्हणून. हांवें वय म्हाका उलोवंक जाय. तेणे काडलें आनी कोणाक फोन दिले आनी आय कूड हियर दॅट अ चायल्ड इज क्रायींग. रडटा कोण बिटरली रडटा. आनी म्हाका फील जालें मे बी हांव अपसेट आसली म्हणून म्हाका फील जालें इट वॉज माय डॉटर म्हणून. हांव ताका सांगता वेलन्सी टॉक टू मामा वॉट इज इट रिलॅक्स जाल्यार तें चेडूं बिटरली रडटा एंड शी वॉज सो मच सावंडींग लायक माय डॉटर दॅट आय गॉट सो अपसेट आनी हांव सारकें ब्रोक डावन जालें. देन आय टोल्ड हिम सर म्हटलें कितें म्हाज्या चेडवान केलां? ना तेणें फ्रॉड केल्या आनी ताका 4-5 जाणांनी मारलां. तेजे बारबर कोण MLAचें चेडूं आहा म्हणूंक लागलो. ती दोगांय फ्रेंडां मेळोन तेंच्यांनी कोणाक कितें केलां आनी तेंच्यांनी मारलां आनी ते इंजर्ड आहा. म्हाजे चेडूं खंय आहा आतां? ते ओके. हांव पुलीस स्टेशनार येता. ना आयक आनी हांव ते चेडवाले उलयता. तेणें कितें केलें कोणाक शंकर म्हणून उलो केलो. शंकर इसको लेके जाओ सायड में लेके जाओ म्हणून सांगलें. आनी हांव म्हणटा सर म्हाका उलोवनी. ना मैडम आप मेरे से बात करो अभी, आप रिलैक्स होके बात करो. क्या हुआ अभी? आपका लड़के का क्या करने का है? सोशल मीडिया पे डालने का है? मैं अभी डालूंगा अभी. हांव तेचें उलयत रावलें. आनी रुक मेरे से बात करो. क्या हुआ मैं आ रही हूँ म्हटलें पुलीस स्टेशन. जेन्ना हांवें म्हटलें मैं पुलीस स्टेशन पे आ रही हूँ तो म्हणूंक लागलो आप मेरी बात सुनो पहले, आप रिलैक्स होके बात. एंड ही इज येलिंग ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस. हांवें म्हणलें पूण तूं म्हाका सांग न्हू, आई एम कमिंग ऑन द पुलीस स्टेशन. आप मेरी बात सुनो. सो हांवें कितें केलें, आई डिडंट वॉन्टेड टू वेट फॉर लॉंग बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी पॅनिकींग. माय हँड्स एंड लेग्स वे शिवरींग. म्हाका सारकें कितें जातालें. सो म्हाजे एकले चेडवाक हांवें कामा वयले घेतलें आनी म्हटलें चल आमी पुलीस स्टेशनार वचया. एंड वी लेफ्ट फॉर पुलीस स्टेशन. हिंदी उलयताले? हिंदी. फूल कन्वर्सेशन वॉज इन हिंदी. आनी हांव वाटेर आहा जाल्यार म्हाजो मोबायल हॉस्टेलाच्या म्हाज्या कामाचेर वायफायचेर आहलो. सो तो डिस्कनेक्ट जालो ऑन द वे पावना फुडें. नाल्यार हांवें तो कॉल ताका चेडवाक सांगलें चालूच दवर. वॉट्सॅप कॉल केलेलो या. एंड आमी पुलीस स्टेशनार पावली. पुलीस स्टेशनार भितर येयली आनी हांवें पुलिसांक सांगलें. सो तेंच्यांनी म्हाका खूब हेल्प केलें. दे टूक द नंबर. आय थिंक दे ट्रॅक्ड इट. पेरंट्सांक सांगूंक सोदता की मातशें अलर्ट रावा. इन केस इफ यू आर गेट लायक दीस कॉल ऑर तुमकां कॉल येयले जाल्यार बी व्हेरी फर्म, बी व्हेरी अलर्ट. आनी पयशे मागतात ते की आमी हें करपाक तुज्या चेडवाक हाडून सोडपाक, तुज्या चेड्याक हाडून सोडपाक, दिवपाक कितें तरी तुमकां एक्सक्यूज सांगतले. तुमी आमकां पयशे ट्रान्सफर करा. प्लीज डोंट डू दीस. जस्ट कम टू द पुलीस स्टेशन. कोणाकूच पयशे धाडनाका, कोणाकूच तुमचो QR कोड दिवं नाका, कोणाकूच तुमचे कसले डिटेल्स दिवं नाका.